नावेलीच्या शांतीनगर वाठारात श्री शांतादुर्गा देवीचो 42वा वर्धापन दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो। देवीच्या दर्शनाक लोकांनी व्हडा संख्येन उपस्थिती रावन देवीचो आशीर्वाद घेतलो। वर्धापनाच्या निमतान सुगम संगीताचो आयोजनय केल्ले। तेन्ना 40 आमी साजरे केले तेन्ना आमचे सगळे भक्तगण आमचे म्हादन आसा आमचे विचार आयले कितें आसा आमी हे देवूळ आसा तें आमी बरें बांदया आनी त्या हातूंतल्यान आमकां कळोन आयलें कितें खरीच देवाची वास्तू ही आसा ती नूतन जावपाकूच जाय। कित्याक थोडी एक खंय तरी मातशें हें आशिल्लें मातशें उदकूय मातशें हें जातालें म्हणटकीर आमी विचार केलो कितें आमी कशें करून हे फावट आमी ही वास्तू बांदपाची। येदी व्हडली वास्तू बांदपाक मुखार सरप म्हणजे पयशांची कमतरता आसतात न्ही, जितले पयशे घालता तितले पयशे जायच पडटा। पूण आमी एक सगळ्यांनी एक ध्येय धरलो, चल आमी हे फावट आमी हे देवूळ उबारया आनी बरे पैकी एक देवूळ करया। आनी आमचो विचार असो कितें तें बांदता तें बरें बांदया, सुंदर अशें बांदया आनी हांगा असलें देवूळ ना अशें बांदया अशें आमचो एक विचार आयला आनी आमी तो विचार फॉरवर्ड केलो आनी तातूंतल्यान आमी देवूळ बांदपाचें हें ध्येय आमी धरलें।